म्हज्या मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी पळयता हे धर्मशास्त्री फारिझे जेजू लागीं एक खुणा मागतात. आनी जुदेवा मदें न्हू तांचें एक एटिट्यूड म्हणल्यार तांकां कितें पळयल्या बगर ते कांयच मानून घेवचे नात. तांकां एक खुणा जायीच. आनी आयज आमी पळयता हे धर्मशास्त्री आनी फारिझे जेजू लागीं मागतात. आमी पयत पुस्तकांत पळयत जाल्यार न्हू देव जायते फावटी जायते घोडयेक एक खुणा दिताच. जेन्ना केनान आपल्या भावाक आबेलाक मारलो ताचे तकलेर हांगा एक माक घातलो देवान, एक खुणा कशी परतून. मागीर आमी पळयता नोहा जेन्ना तो ताचे तारू तें धरणीर लागलें तेन्ना देवान एक खुणा दिल्ली, एक रेनबो कसो. आयज मोगाचे भावान भयणो हे धर्मशास्त्री जेजू लागीं मागतात. पूण तांचें कारण आनी तांचें मत कितें तें आमी समजून घेवया. कित्याक न्हू ते आतां एक धार्मीक फुडारी आसले पूण ते हे लोकांक ते सारके गायड करिनासले, सारके ते सारक्या मार्गार चलून व्हरनासले. आनी आतां हांगा एक आनीक एक मनीस येता जेजू येता आनी तांचें हें जें कितें ते काम करचें आसात जेजू आपणाचेच दुसरीच तरेन तो लोकांक देवा सोदचीं व्हरता तें पळोवन ताणें तें सोंसूंक जायना जालें. आनी ते ताका मासया म्हूण मानून घेवंक, विंचून काडलो मानून घेवंक ते तयार नासले. आनी आयज ते जेजू लागीं ही खुणा मागतात. आनी जेजू ताकाच लागून हो जबाब दिवन म्हणटा, ही जावन आसा खोटी आनी घातकी संस्कृत. कित्याक जेजून जायतीं मिलाग्री केल्ल्यो, जायतीं विस्मिताय केल्लीं, जायतें प्रवचन केल्लें, तरी आसतना ते मानून घेवंक फाटीं सरतात. आनी ताकाच लागून जेजू तांकां एकूच खुणा दिता, ती म्हणल्यार जोनास प्रवाद्याची आनी दोखिनेचे राणीची तांकां तो खुणा दिता. म्हणजे कितें सलामो हे निनिवेचे लोक जे ताणें जोनास प्रवादाचेंच प्रवचन आयकून ताणें आपलें जीत बदल्लें. आनी तेच भाशेन जेजू तांकां म्हणटा, हांव कितें प्रवचन करता तें तुमी जिवीत बदलून देवा सोदचें गरजेचें. आयचो शुभ वर्तमान आमकां तेंच करूंक आपयता. जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो आमी देवाचेर पातयेवंक दुबावता, देवाचेर विश्वास दवरूंक आमी फाटीं सरता. आनी तेन्ना न्हू जेजू आमकां म्हणटा आमी आमचे आख्खे दोळे देवाचेरूच लावन आमचे मुखार आमचे जिवितांत मुखार वचूंक गरजेचें. आनी हें करतले जाल्यार न्हू आमी पयलीं सदर प्राशीत करूंक गरजेचें. आमी सगळीं पातकांतलीं जीं आसा तीं मेकळीं जावन जेजूसाची परतून येवंक गरजेचें. हेंच आयज आमकां जेजू करूंक आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, हे आयचे वाचपाची नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताची नियाळ करुया आनी पळोवया आमी कितले फावटी दुबावल्यात काय, विश्वास धरूंक आमी फाटीं सरल्यांत काय. जायते फावटी आमी देवा लागीं खुणा मागतात, देव आमकां दाखयत आसता आमच्या जिवितांत, आमी तें पळयनात. आमकां कितें जाय तें आमी करतात. आमी जाता ते भशेन देवाचेर भार धरुया, जेजूचेर आमचे दोळे लावया आनी आमी आमच्या जिवितांत फुडें वचुया.